म्हापसा मार्केटातल्या दुकानांविशीं सरकाराचो निर्णय जाय मेरेन भाडे घेनासतना वेपार परवान्याचें नूतनीकरण करपाचें आश्वासन म्हापसा पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान दिलां। मुखेल अधिकाऱ्या कडल्यान आश्वासन मेळिल्ल्यान वेपारी संघटनेन मोर्चा तात्पुरतो स्थगीत केला। पळयात पुराय बातमी। म्हापसा मार्केटातले प्रलंबित प्रश्न सुटावे करचे म्हूण मागणी करपा खातीर वेपाऱ्यांनी थारायिल्ल्या प्रमाण बुधवारा सकाळी मोर्चा काढलो। मोर्चा पालिकेच्या दारार पावतकीच पुलिसांनी तांकां आडयले। उपरांत वेपारी संघटनेच्या वांगड्यांनी पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याची भेट घेवन तांचे कडेन प्रस्न मांडले। सरकाराचो निर्णय जाय मेरेन सगळ्यांनी भाडे फारीक करपाची गरज ना। भाडे फारीक करूना जाल्यार सुद्दां वेपार परवान्याचें नूतनीकरण जातलें। सरकाराचो निर्णय जाय मेरेन वाडीव भाडे भरपाची गरज ना। तशेंच एरियसा खातीर नोटीसो धाडच्यो ना म्हूण पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान आश्वासन दिल्ल्याचे अखिल गोय वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष नारायण कारेकारान सांगले। म्हापसा मार्केटातल्या दुकानांविशीं सरकाराचो निर्णय जाय मेरेन भाडे घेनासतना वेपार परवान्याचें नूतनीकरण करतले म्हूण म्हापसा पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान आश्वासन दिल्ल्याचें कळटा। ह्या आश्वासना उपरांत वेपारी संघटनेन जाहीर केल्लो मोर्चा तात्पुरतो स्थगीत करपाचो निर्णय घेतलो। चीफ ऑफिसर बाब शेटकर हांकां आमी वचून मेळ्ळे, त्यांच्या फुड्यान आमी आमच्यो समस्या मांडल्यो आनी त्यांच्या फुड्यानूच आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंटचे सेक्रेटरी आसात बाब यतीन मारवाडकर यांच्या कडेन फोनाचेर उलोवणें जालें आनी तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे आयज आमकां सिवन आश्वासन दिल्लें आसा। आश्वासन विथ सगळ्यांचे विथ प्रेजेन्स मिडियाच्या फुड्यान तेणें म्हटलां की तुमचे सगळ्यांचे भाडे फारीक करपाची गरज ना, टील गव्हर्नमेंट डिसिजन जाय सर। त्या खातीर तेणें म्हटलां की भाडे जरी फारीक करूंक ना जाय तरी तुमचे ट्रेड लायसन रिन्यू जातलें आनी जो कितें हावस टॅक्स पयलीं आकारतलो तो आतां हावस टॅक्स तुमकां आकारलो वयचो ना अशा प्रकारचे ताणें स्पश्ट सांगलेलें आसा। त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी वाडीव भाडे सध्या भरपाची गरज ना जो पर्यंत गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन जाय सर। तुम्ही सगळ्यांनी आपापली ट्रेड लायसनां रिन्यू करून घेवची आनी भाडे भरपाची गरज ना, कारण तुमकां भाडे भरून गेल्यार तुमकां नवे भाडे लागतले एट द रेट ऑफ 295 प्रमाणे। त्यामुळे तुम्ही भाडे भरचे बांदणी पडूं नाका। तेणें स्पश्ट म्हटलेलें गव्हर्नमेंटाचें डिसिजन जावपाचें आसा बेगींतल्या बेगीन। त्यामुळे टील दॅट डिसिजन तुम्ही भाडे भरपाची गरज ना। आमकां परत एकदा जर गरज पडली जाल्यार आमकां परत एकत्र येवचें पडटलें, हें सगळें लक्षांत दवरचें। पण म्हाका दिसता हितून आमचो प्रश्न सुटलो, कारण आमकां सरकारान पयलींच सांगलेलें आसा की तुमचो विशय सोडयता म्हणून आमचो। त्यामुळे तो स्टेप चालू आसा ती आनी हांगासर आतां सेवन सांगला की आपूण सरकारचें डिसिजन आसा त्या आपूण वागतलो। आतां तुमकां कोणाकूच त्रास करचो ना किंवा एरियर्सा खातीर तुमकां नोटीसी धाडचो ना अशा प्रकारे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। आनी आमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटीन सर्वे केल्लो तेणें रिपोर्ट दिल्लो आसा म्हाका। तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसतलो अशें एवडी सेक्रेटरीन सांगलेलो आसा। त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातले आनी गव्हर्नमेंट बेगीन बेगीन डिसिजन कर आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमचे मागणी पूर्ण करतले अशें सांगता। त्यामुळे आमी ते सध्या तरी तेचेर आमी भरसो दवरया आनी आज आमी हांगातल्यान बरें दिसपास जाया आनी आमचो धंदो सुरू करूया। मेंबर्स जे आयिल्ले तांचो एक डिमांड आसलो की जी लीज जो एक्सपायर्ड जाल्ली आसा तेंचे रिन्यूवल जे आदले रेट जे आसा ते गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें। पूण गेल्या 6 म्हयन्याक तांचो एक 5 डिमांड जे आसले तातूंत एक डिमांड आसलो की जे एरियज आहा लिजाच्या बाबतींत ते घेवचे न्ही आनी जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्यूवला वा ते कितें पेमेंट करताली म्युन्सिपालिटी तो रेट गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें। पूण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत कितें जालां ऑडिट जाल्लें आनी ऑडिटान हो विशय हाडलेलो नजरेक की लिजाचे जे रिन्यूवल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना, जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाली। आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ज्यो ड्यूज आहा रिन्यूवलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचे नजरेक आयले की गेल्ली 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्यूवलच जावंक आनी एक्चुअल रेंट जे कितें कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते कॅल्क्युलेट जावंक ते आमी कॅल्क्युलेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी वेपारी जे संघटना तांकां कळप केल्लें। तांचें ऑब्जेक्शन आहा की जे रेंट तुमी आदी दाखोवना ते आतां कशें घेवंक शकतात। पूण हो विशय तांचो एक 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो। जो रिपोर्ट कितें आसले बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर सीएमाकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी व्यवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्यूवलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार।